नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मिझोराम विधानसभेच्या 40 आणि छत्तीसगडातल्या 20 सुवातां खातीर शांततायेन जाल्ले मतदान. खर सुरक्षा व्यवस्था तैनात. 5 वरां मेरेन छत्तीसगडात 70.87% आणि मिझोरामात 77.04%. भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात अर्थीक घोटाळे पुरायपणान जाल्या संपुष्टात. मध्य प्रदेशातल्या भौशीक प्रचार सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें प्रतिपादन. देशव्यापी डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट मोहिमेखाला निवृत्ती वेतन धारकांक मार्गदर्शन. गोंयांत लेगीत शिबिरांचें केलां आयोजन. दिल्लीतल्या वाडट्या प्रदूषणाच्या समस्येचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी. दिल्ली आणि लागसारच्या वाठारांत करड लासोवपाची क्रिया बेगोबेग बंद करपा खातीर पंजाब सरकाराक दिल्या निर्देश. खेळात क्रिकेट संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज अफगाणिस्तान आड ऑस्ट्रेलियाचो खेळ चालू. अफगाण पंगडान ऑस्ट्रेलिया मुखार 292 धांवड्यांची दवरल्या मोख. खबरो विस्तारान. मिझोराम विधानसभेच्या सगळ्याच म्हळ्यार 40 आणि छत्तीसगड विधानसभेच्या 90तल्या पहिल्या पावण्यावेल्या 20 सुवातां खातीर आयज मतदान जालें. सांजे 5 वरां मेरेन मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण छत्तीसगडात 70.87% आणि मिझोरामात 77.04% मतदान जाल्ल्याची खबर आसा. सुरक्षीत आणि कसल्याय आडखळी विना मतदान प्रक्रिया जावची हे खातीर खर सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली. मिझोरामात तशेंच बांगलादेश आणि म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय सीम वाठारांत सुरक्षा व्यवस्था खर केल्ली. सुमार 3000 पुलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळाचे पंगड सुरक्षा व्यवस्थे खातीर दवरिल्ले. छत्तीसगडात 223 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यात आसात. मतदार माओग्रस्त वाठारांत आशिल्ल्यान खासा सुरक्षा व्यवस्था तैनात केल्ली. मजगतीं राजस्थान विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर अर्ज दाखल करपाची मुजत काल सोंपल्या. आयज जाल्ल्या मतदानात वांटो घेतिल्ल्या कांय मतदारांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. के लिए उपस्थित हुए. युवा के मन में सिर्फ यही है कि जो चीजें गलत हुई थी पिछले साल, इस साल वो चीजें ठीक करना है. जितने भी नए युवा लोग हैं उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है. वो यहाँ पर अगर उनको वो मिलेगा कि यहाँ पर ही जॉब कर पाए तो वो ज्यादा अपने घर पे ही रहना प्रेफर करेंगे. हमारे देश का अच्छी तरह विकास हो, हमारे प्रदेश का बहुत अच्छी तरह विकास हो, हमारे गरीब लोगों को और युवाओं को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले. मैं राजनांदगांव वासियों को यह अपील करता हूं कि मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले. हम लोग तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए वोट दिए हैं और राष्ट्र हित के लिए वोट दिए हैं. भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात आर्थीक घोटाळे पुरायपणान संपुष्टात आयल्यात. जनतेची सेवा हीच मोख दवरून सरकार काम करता अशें भाजपाचे वडील फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशात सिधी हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत प्रधानमंत्री उलयताले. आपल्या उलोवपांत तांणी सरकाराच्या वेगवेगळ्या जनकल्याणकारी येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है. जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं. जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी. जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है. कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है. बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है. कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग. और इसलिए भाइयों बहनों,
हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचारान नेट घेतला। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी प्रचार सभांनी वांटो घेतात। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी बडगामात आयोजित केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेवन पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली। जहां जहां जब जब आई है तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी होगा और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है। विरोधी पक्षांची आघाडी भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपात गुंतल्यात। फकत बचावा खातीर वेगवेगळे पक्ष एकठांय जाल्या अशी टिका भाजपाचे फुडारी आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केल्या। मध्य प्रदेशात भोपाळात प्रसार माध्यमांकडेन ते उलयताले। मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांचे आड लेगीत तांणी खर उतरांनी टिका केल्या। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. उपरानियोकार पळोवया मुखावेली खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंडातल्या उधमसिंग नगरात गोविंद वल्लभ पंत शेती आणि तांत्रिक विश्वविद्यालयाच्या 35व्या दीक्षांत सुवाळ्यात हाजीर आशिल्ल्यो। आपल्या 3 दिसाच्या उत्तराखंड भोंवडेंत तांणी आयज दीक्षांत सुवाळ्याक संबोधित केले। तांच्या हस्तुकी 1134 विद्यार्थ्यांक स्नातक आणि स्नातकोत्तर पदव्यांचे वितरावण जाले। त्या भायर
वेगवेगळ्या विषयात प्रावीण्य मिळवपी विद्यार्थ्यांक पदकां दिवन राष्ट्रपतींनी सन्मानित केले. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उपरांत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. बन गया था. मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है. इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत है. पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है. डिजिटल भौशीक सुविधांनी म्हळ्यार DPIन देशातल्या अर्थीक मळावेले चित्र पुरायपणान बदलला. डिजिटल भारताची पुराय संवसारात तोखणाय जाता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळां. डिजिटल क्रांतीत भारत संवसारात आघाडीचेर आसा आनी ताका लागून उदरगतीक नेट मेळ्ळा. कारभारात पारदर्शकता आयल्या आनी ताचे वांगडाच बायलां, वडील नागरीक, दुयेंती ह्या घटकांक बँकिंग वेवस्थेच्या प्रवाहात हाडप शक्य जालें अशें तांणी सांगलें. The role of technology as a tool for social transformation and economic empowerment was a subject of discussion in the G20 under India's presidency. This has become most evident in the financial inclusion landscape. The leaders' declaration provides concrete policy guidance on leveraging the benefits and minimizing the downsides arising from the impact of technology and development. Digital public infrastructure and the manner in which it has revolutionized the Indian financial inclusion landscape has been lauded globally. India has been at the forefront of this revolution, and India's own growth story has gained significant momentum through digital public infrastructure. DPIs also play a crucial part in G2P payments, ensuring targeted, transparent payments, and promoting the inclusion of vulnerable groups such as women, students, and the elderly. With over 50 crore Jan-Dhan bank accounts opened and a monthly transaction volume of over 10 billion through UPI, India's example vividly illustrates how DPIs have enhanced not just access but also the usage and quality of financial inclusion. Drawing inspiration from India's successful implementation of India Stack, the G20 policy recommendations for advancing financial inclusion through the DPI was endorsed in the leaders' declaration. These recommendations provide guidance on developing well-structured DPIs, establishing risk-managed regulatory frameworks, promoting strong governance, and ensuring that DPIs serve everyone. देशव्यापी डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट मोहिमेखाला गोयभर निवृत्ती वेतन धारकांक मार्गदर्शन करपा हेतान वेगवेगळ्या वाठारात शिबिरांचें आयोजन केलां. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जोडपालवान गोयभर DLC सादर करपा हेतान 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2023 ह्या काळात ह्या शिबिरांचें आयोजन केलां. वर्स 2014 सावन DLC म्हळ्यार जीवन प्रमाणपत्र सादर करतना बायोमेट्रीक यंत्राचो उपेग करप गरजेचें केलां. ह्या मोहिमेचो लाव देशभरांतल्या 100 शारांतल्या 500 सुवातांचेर लोकांक घेवपाक मेळटलो. उत्तर गोंयांत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या म्हापशा शाखा, पणजे मुखेल शाखा, पणजे सेक्रेटेरिएट शाखा, ट्रेजरी शाखा, मिरामार शाखा तशेंच दक्षिण गोंयांत वास्को द गामा, मडगांव मुखेल शाखा, फोंड्या, काणकोण, सावड्डे ह्या वाठारांतल्या शाखांचो आस्पाव आसा. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेच्या लावार्थींक बँक खात्या वांगडा आधार कार्डाची जोडणी करप आतां अनिवार्य केला. ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक जोडणी करपा खातीर 3 म्हयन्यांची मुजत दिल्या. जे लावार्थी बँक खातें आनी आधार हांची जोडणी करचे नात तांकां येवजणेचो लाव मेळचो ना अशें हे विशीं प्रसिद्ध केल्ल्या परिपत्रकांत नमूद केलां. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रांगांसा आणि उत्तर प्रदेश भाषा संस्था लखनौ हांच्या जोडपालवान काल पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रांगांसा सभाघरात भोभाषिक कवी संमेलनाचे आयोजन केले. ह्या संमेलनाचे उक्तावण नामनेचे साहित्यीक जयश्री रॉय हरमलकर हांच्या हस्तुकी जाले. दिल्लीचे सुभाष चंद्र हे ह्या सुवाळ्याक खासा सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले.
ह्या कवी संमेलनात कोकणी कवी परेश कामत आणि निलबा खांडेकर तसेच गोयचे लक्ष्मण पित्रे, श्रीमती राधा भावे, सुनीता फडणीस तसेच इन्स्टिट्यूट मिनेजीस फ्रांकांचे अध्यक्ष दशरथ परब जाल्यार लखनौच्या पंकज प्रसून आणि विनय श्रीवास्तव या कवींनी वाटो घेतिल्लो। एक पाठक की हैसियत से कविता पढ़ते हुए कई बार मैं इस अनुभव से गुजरी हूँ कि कविता पिंजरे की कोई पोस मानी चिड़िया नहीं, उसके पंखों की स्थगित उड़ान है। बहुत माननीय, खामख्याली, अपनी मनमर्जी की मालिक, सहज हाथ नहीं आती, खुलती उतना ही है जितना चाहती है, जैसे किसी गर्भिणी दुल्हन का घूंघट पट। कई बार शब्द अर्थ की यह लुका छिपी सच थका ही देती है। पाकर भी न पाने की सी एक मनस्थिति भीतर अवसाद भरने लगती है। कुछ कुछ किनारे पर आकर डूबने की विडंबना जैसा होता है, यह हाथ में आकर पाड़ा सा बार बार फिसलता क्षण। ओह, कई बार कितनी निर्मम कठोर रूपती है यह कोमल गात कविताएं। पणजेतल्या डॉन बॉस्को हायस्कुलाच्या सभागृहात तरंग ह्या संस्थेच्या वतीन दिवाळी वस्तूंच्या प्रदर्शनाचे आयोजन केले। शिवोलेचे आमदार आणि गोय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले। दिवाळीच्या फाटभुंयेर कपडे, आकाशदिवे, पणट्यो, फराळ, डेकोरेशनाचे साहित्य हांचे वेगवेगळे स्टॉल ह्या प्रदर्शनात मांडल्यात। खादी आणि ग्रामीण उद्योग आयोग हांणी लेगीत बायला कारागिरांनी तयार केल्ल्या वस्तूंचे स्टॉल्स मांडल्यात। उक्तावणाच्या कार्यावळीत गोय बायला आयोगाचे अध्यक्ष रंजिता पै, खादी आणि ग्रामीण उद्योग आयोगाचे उपव्यवस्थापक विजेंद्र सिंग हाजीर आशिल्ले। आमदार दिलायला लोबो हांणी उक्तावण केल्या उपरांत आपल्यो भावना परगटायल्यो। आणि स्पेशली ऑन द ईव ऑफ दिवाळी फेस्टिवल, सो सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता हांगा येयात आनी आमच्या महिलांक, आमच्या लेडीज फ्रॉम गोवा हांकां येवन तुमी हेल्प करात। दे put beautiful layout of things which are made by them in their hands, आणि येवन तुमी एज अ एन्जॉय सगळे फॅमिलीक घेवन येवचे आणि हांगासरले खरेंच ब्युटिफुल कलेक्शन वॉट दे हॅव, कम एंड एन्जॉय द प्लेस। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी बरयल्ल्या ऑन द सायड ऑफ द एंजल ह्या कथा पुस्तकाचे विमोचन आदले मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे हांच्या हस्तुकी जाले। राजभवनातल्या पोन्न्या दरबार सभाघरात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत आदले मुखेलमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव, आदले मुखेलमंत्री लुईसिन फालेरो, आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हे हाजीर आशिल्ले। राज्यपाल पिल्लय हांणी बरयल्ले हे 199वे पुस्तक आसा। पुस्तकाचे प्रकाशन कराटे बुक्स ह्या प्रकाशन संस्थेन केला। मजगती राज्यपाल पिल्लय हांच्या वामन वृक्षकला ह्या 200व्या पुस्तकाचे विमोचन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकी 9 नोव्हेंबरा दिसा राजभवनातल्या दरबार सभाघरात जावपाचे आसा। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever.
नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई Nous इंडिया. sommes l'Inde. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. मुंग हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. We are India. सौप्रानियोकार पोळ्या मुखावेल खबरो. भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. या भेटेत तांणी भूतान आणि भारत या दोन देशांमदीं संबंध बळिश्ट करपा खातीर भासाभास केली. भूतानचे राजे वांगचूक हे 8 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसात. ते महाराष्ट्रात लेगीत भेट दिवपाचे आसात. भारत हो संवसारांतलो सगळ्यात व्हड चित्रपट निर्मातो देश आसा आनी चित्रपट मळार भारताक विश्वगुरू करपाच्या हेतान ह्या वाठाराची वाटचाल सुरू आसा अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत आयोजीत एके पत्रकार परिशदे उपरांत मंत्री ठाकूर उलयताले. न केवल सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश भारत है, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की सबसे तेजी के साथ ग्रोथ भारत में हो रही है. हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है. कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये बन रही है, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है और इसके साथ साथ दुनिया भर के लिए फिल्म शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन कंटेंट क्रिएशन का हब बन रही है. और मैं कहूं, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड आज भारत बनने जा रहा है. एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है. काश्मीरातल्या कुपवाडा जिल्ह्यात बसयल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या हस्तुकी जाले. यावेळी जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारत पाकिस्तान सीम वाठारात 41 राष्ट्रीय रायफल्स या जाग्यांचेर आमी पुणेकर या संस्थेच्या फुडाकारान हो पुतळो बसयला. अनावरण केल्ल्या उपरांत कांय सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी ह्या पुतळ्याच्या उभारणे खातीर खोस उक्तायली. जहां जहां से जितने भी शहर के लोग थे उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया. और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहाँ पर पहुंच गए. ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है. रमण इफेक्टाचो सोद लावपी नामनेचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर सी.व्ही. रमण हांची आयज जयंती. जेन्ना प्रकाश, घनद्रव्य वा वायू ह्या सारकिल्ल्या पारदर्शक माध्यमांतल्यान वता तेन्ना ताचे रूप आनी वर्तन बदलता. हो सोद डॉक्टर रमण हांणी लायला. ह्या सोदा खातीर 1930 ह्या वर्सा तांकां प्रतिश्ठीत नोबेल पुरस्कारान भोवमानीत केल्ले. विज्ञान मळाचेर मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर तांकां भारतरत्न हो पुरस्कार भेटयल्लो. त्या भायर तांकां लेनिन शांतताय पुरस्कार लेगीत फावो जाल्लो. डॉक्टर सी.व्ही. रमण हांच्या विज्ञानीक मळावेल्या योगदानाच्या यादी खातीर 28 फेब्रुवारी हो दीस राष्ट्रीय विज्ञान दीस म्हणून पाळटात. दिल्लीतल्या वाडट्या प्रदूषणाच्या समस्येचेर सर्वोच्च न्यायालयान आयज सुनावणी जाली. दिल्ली आणि लागसारच्या वाठारात करड लासोवपाच्यो क्रिया बेगोबेग बंद करपाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान पंजाब सरकाराक दिल्यात. दिल्ली सरकारान कोयर लासोवचो न्हय हे खातीर गरज ती जतनाय घेवची अशे निर्देश लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या. हवेच्या वाडट्या उणी जावपी गुणवत्तेचेर हुस्को उक्तावन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान ह्या राज्यांनी हवेच्या गुणवत्तेत सुदारणा करपा खातीर काय पावलां उखल्ल्यात हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. मजगतीं दिल्लीत 10 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्यो मुळाव्यो शाळा बंद दवरपाचो तशेंच 13 ते 20 नोव्हेंबर मजगतीं वाहनां खातीर
समविषम सूत्र लागू करपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला. मजगती दिल्लीतल्या हवेच्या प्रदूषणासंदर्भात भाजपा फुडारी अश्विनी चौबे हांणी दिल्ली आणि पंजाब ह्या दोनूय राज्य सरकारांचेर टीका केल्या. आम आदमी पार्टी की सरकार वहां भी है, यहाँ भी है, और ये पराली जलने से जो रोकना चाहिए था, पहले केजरीवाल साहब पराली को जिम्मेदार मानते थे और आज उन्हीं के राजपाट में सबसे ज्यादा पराली उन्हीं के राजपाट में जल रहा है, लेकिन दिल्ली एवं पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें असफल हुए हैं. मुंबईतल्या वाडट्या प्रदूषणाक आळाबंद घालपा खातीर मुंबई उच्च न्यायालयान दिवाळीच्या काळात फोगाचेर नियंत्रण घालपाचे आदेश दिल्यात. सांजे 7 ते राती 10 वरां मेरेन फकत 3 वरां फोग मारपाक अनुमती आसतली. मुंबई महानगरपालिकेन ह्या निर्देशांची अंमलबजावणी करची अशें मुखेल न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय हांणी आदेशात नमूद केला. नोव्हेंबर सावन मुंबईतली हवेची गुणवत्ता इबाडिल्ल्या कारणान दाखल जाल्ल्या एका याचिकेचेर आयज सुनावणी जाली. ताचेर आयज हो आदेश दिला. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पदकांच्या वळेरेंत महाराष्ट्रान आपली पयली सुवात कायम दवरल्या. 70 भांगरा, 64 रुपया, 69 कांशा पदकां सयत एकूण 203 पदकां महाराष्ट्रांतल्या खेळगड्यांनी मेळयल्यात. दुसऱ्या सुवातेचेर सेफा खेळा मंडळ आसा. तांणी 55 भांगरा, 24 रुपया आनी 33 कांशा पदकां सयत 112 पदकां मेळयल्यात. गोंयच्या खेळगड्यांनी 12 भांगरा पदकां सयत 12 रुपया आनी 26 कांशा पदकां एकूण 50 पदकां मेळयल्यात. 9 नोव्हेंबर मेरेन ही सर्त आसतली. ह्या राष्ट्रीय सर्तीत प्रतिश्ठेच्या सायकलिंग रोडवेज सर्ती खातीर 7 ते 9 नोव्हेंबर मेरेन वेर्णा राष्ट्रीय महामार्ग 566 वयली येरादारी नियंत्रीत केल्या. वेर्णा बिर्ला क्रॉस जंक्शन ते MES कॉलेज मदलो रस्तो सगळ्या प्रकाराच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. ताका लागून पणजेंतल्यान वास्को आनी दापोळी विमानतळा कडेन वचपी येरादारी कुठ्ठाळेच्यान वळयतली. मडगांव आनी फोंड्यां ह्या दिकेन येवपी येरादारी लेगीत कुठ्ठाळेच्यान वतली अशें येरादारी खात्यान कळीत केलां. आनी त्या खेळांत क्रिकेट. संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींतलो एका दिसाचो सामनो आयज मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर अफगाणिस्तान आनी ऑस्ट्रेलिया पंगडा मदीं सुरू आसा. अफगाण पंगडान फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. 50 षटकांत 5 गडे वगडावन 291 धांवड्यो करून ऑस्ट्रेलिया मुखार 292 धांवड्यांची मोख दवरल्या. मजगती काल नवी दिल्लींतल्या अरुण जेटली मैदानाचेर बांगलादेश आनी श्रीलंका हांचे मदीं जाल्ल्या सामन्यांत बांगलादेश पंगडान श्रीलंकेचो 3 गडे राखून पराभव केलो. फाल्यां इंग्लंड आनी नेदरलँड हांचे मदीं खेळ जावपाचो आसा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. मिझोराम विधानसभेच्या 40 आनी छत्तीसगडांतल्या 20 सुवातां खातीर शांततायेन जालें मतदान. खर सुरक्षा वेवस्था तैनात. 5 वरां मेरेन छत्तीसगडांत 70.87% आनी मिझोरामांत 77.4% मतदान. भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात अर्थीक घोटाळे पुरायपणान जाल्या संपुश्टात. मध्य प्रदेशात भौशीक प्रचार सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे प्रतिपादन. देशव्यापी डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट मोहिमे खाला निवृत्ती वेतन धारकांक मार्गदर्शन. गोंयांत लेगीत शिबिरांचे केला आयोजन. दिल्लीतल्या वाडट्या प्रदूषणाच्या समस्येचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी. दिल्ली आनी लागसारच्या वाठारांत करड लासोवपाची क्रिया बेगोबेग बंद करपा खातीर पंजाब सरकाराक दिल्या निर्देश. खेळांत क्रिकेट. संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज अफगाणिस्तान आड ऑस्ट्रेलियाचो खेळ चालू. अफगाण पंगडान ऑस्ट्रेलिया मुखार 292 धांवड्यांची दवरल्या मोख. आणि इतले खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.